नमस्कार. गोंयचे टुरिजम सामकें मेन सेक्टर आफ्टर मायनींग. जर गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो जर कोणो तर कितें आसत जाल्यार टुरिजम. आनी 2026 वर्स सामकें बरें जालां अशें सरकार म्हणटा. कारण पयले क्वॉर्टरानूच 28.5 लेख टुरिस्ट गोंयांत आयले. म्हणजे लक्षात धरात, मंत्री म्हणटा गोंयान भितर सद्या 1 कोटी 1 crore टुरिस्ट गोंयांत येतात दर वर्सा. पण अशें आसलें तरी न्ही, ह्या उदकाचे सकयल इल्लें कितें तरी खवदोळ जाला काय कितें, खवदोळ चल्ला काय कितें, अशे तरेचे आभास, अशे तरेची शिटकावणी आमकां मेळपाक लागल्या. आनी ती शिटकावणी कित्याक मेळटा? कारण आमी खुबशे पळयतात आशियांतले भायले देश, आशियांतले अशे खुबशे देश आसात जे गोंयान येवपी टुरिस्टाक आपले कडेन व्हरपा लायल्यात. विशेशता अशे कितलेशे देश आसात. आमी पळयतात व्हिएतनामा सारको देश. गोंयान येवपा परस दिल्लीचे टुरिस्ट म्हणटा व्हिएतनामा वचप सोंपें. हांव स्वता व्हिएतनामा गेल्लो आनी म्हाका एक दिल्लीचो टुरिस्ट मेळ्ळो. तो म्हणटा आमी गोंयान येवप काय व्हिएतनाम वचप चिंत्ताले. आनी व्हिएतनामा पळय म्हणटा मर्सिडीज गाडी आमकां टॅक्सी मेळटा, कटकट कसलीच ना, बरीं हॉटेलां. अशा परिस्थितीन भितर गोंयच्या टुरिजमाचो फुडार कितें, ह्याच प्रश्नाचेर आमी आज सडेतोड नायक घेतात. 3 मानेस्त टुरिजम सेक्टरांतले आज आमचे मदीं आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं क्रूज कार्दोज बाब हो शेक एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट. आमचे मदीं आहा चेतन कामत, टॅक्सी एसोसिएशनाचो. टॅक्सी सदांच तुमकां आमी माफिया म्हणटात आनी तुमी मातशे रागार जाता मदीं. ना माफिया तुमी म्हणना, माफिया म्हणपी भलतेच मनीस आसा. व्हेरी नायस. आमचे मदीं आहा संतोष दिवकार, स्मॉल अँड मिडियम हॉटेल ओनर एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट. सगळ्यान पयलीं हांव क्रूज कार्दोज तुजे कडेन येता. आमी जे पळय कितें म्हणटा ते टुरिजमाचो हो पळय तो बुडबुडो, हो बोमाडो, हो कितें 28.5 लाख टुरिस्ट पयले सेक्टरान आयले. म्हणजे पळय हे धरले जाल्यार 1 crore टुरिस्ट गोंयांत येता. पूण हॉटेलां म्हारग, सगळे म्हारग, टॅक्सीवाले त्रास करतात, शेकवाल्यान तुमी तर ह्या टुरिजम सिजना पयलींच तुमची दुकानां बंद केली. सो हें कितें खरें कितें चित्र तें म्हाका तुजे कडल्यान जाय. आतां पळय 1 crore ट्युरिस्ट आयले ते पयलीं आमी सर्वे करपाक जाय. हे ट्युरिस्ट आयले ते कोण ट्युरिस्ट. आतां पयले आमी इनिशियली इन 2000 आमी चडशे फॉरेन ट्युरिस्टांचेर डिपेंड जावन आसले सारकें. सो ग्रॅज्युअली कितें जालें, आमचें गोंय मातशें एक्सपेन्सीव जालें. आनीक तांकांय दिसलें की गोवा इज बिकम एक्सपेन्सीव. सो तेमी दुसरी डॅस्टिनेशनां सोदून काडलीं. करेक्ट. सो हितून कितें जालें, हितून आमचे जे इंडियन ट्युरिस्ट आसले, आमचे डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट गोंयान येवपाक लागले. बट गोंयान येता तेन्ना कितें जालें, तांकां दिसलें की गोंयान आमी येयले म्हणटरी आख्खें गोंय आमचें. सो आतां कितें जालां, हितून 25% फॉरेनर येयलेले, 75% इंडियन ट्युरिस्ट आसा. सो इंडियन ट्युरिस्ट येता तितले आमकां कितले इंडियन ट्युरिस्टांचो बेनिफीट आसा, कितले ट्युरिस्ट आमकां बिजनेस दिता, हेजेर आमी स्टडी करपाक जाय. 1 crore ट्युरिस्ट येयलो बरें आहा, बट ते येवन तेमचो कचरो आमी काडपाचो. बिचार येवन ते बिचारून सगळो कचरो करता तो. सो हेजेर स्टडी करपाची. 1 कोटी टुरिस्ट येवन फायदो ना. आमकां जाय बरे टुरिस्ट जे हांगा खर्च करतले, गोंयच्या टुरिजमाक हातभार लायतले. हांव आतां चेतन कामत तुजे कडेन येता. टॅक्सी एसोसिएशन, आर यू हॅप्पी? 1 कोटी मरे, मजा मरे तुमची. तुम्ही पळयता आसतले हॅप्पी काय अनहॅप्पी ते. कित्याक टॅक्सीकार सदांच रोडार आसता आनी रोडार असल्या कारणान टॅक्सीकार हॅप्पी आसा काय ना आसा ते सगळे गोंयकार जाणा. तुमीच आमकां कवर करतात. तुमकांय खबर आसा आज ट्युरिजमाची हालत ही खंय पावल्ली आसा. आमी 2012 जेन्ना म्हणटाले की ट्युरिस्ट हाडपाक, तेन्ना म्हाका दिसता ट्युरिजम मिनिस्टर भोवतेक आमच्या वाठारांतलोच आसलो. तेन्ना आमी म्हणटाले की फॉरेनर ट्युरिस्ट हाडपा खातीर रॅली करतात. रॅली मोठा सारकें. 2012च्यान आमी पळोवन येयला. कित्याक जेन्ना टॅक्सीच्या हितून पावल दवरले 2012, तेन्ना पळोवन गेले की 2012 जर इतले कोटी रुपया जर ट्युरिस्ट हाडपाक मोडटा, तेच जर इतले कोटी 2012 टू आयज 2026 जाले, कितले कोटी मोडले आनी कितले ट्युरिस्ट येयले आनी कितलो शेतकारांक फायदो जालो, कितलो टॅक्सीकारांक फायदो जालो आनी कितलो हॉटेलकारांक फायदो जालो. व्हेरी गुड. हांव आतां स्मॉल अँड मिडियम हॉटेल एसोसिएशनाच्या प्रेसिडेंटा कडेन येता. संतोष दिवकार बाब, 1 कोटी टुरिस्ट येता
टॅक्सी सोड, शेक सोड, तुमच्या हॉटेलांत तरी ते रावतलेच. तुमी सारके भांगराचे नळे घालपाचे मरे. आमचो प्रॉब्लेम कितें जाला न्हू, आमकां दाखयतना कितें सांगता आमगे इतले टुरिस्ट येता पळय ते आमच्या हॉटेलांनी रावता पळय. एक्चुअली पळोवंक गेले जाल्यार मेजर क्लायंटल जे टुरिस्ट आहा न्हू, हे विलाज आनी जे बिल्डिंग्स जे आहा, जे अनऑथोरायज्ड जे आहा पळय बिल्डिंग्स आहा पळय, हो, अनऑथोरायज्ड इलिगल हाऊसिंग प्रोजेक्ट्स इल्लिगल अशें न्हू. आतां तांकां परमिशनाय मेळ्ळ्या, हय. चडशे हांकां परमिशन मेळ्ळा. जे सोसायटीजीनी आहा पळय त्या हांकां तितून रावता पळय ते कस्टमर्स आमच्या हॉटेलांक येत ना, ते आमचे धाकटे गेस्ट हावजांनी पावत ना. सो मेजरली आमचे गेस्ट हाऊस आहा पळय कितें जाता, ही सोसायटीज व्हडले व्हडले सोसायटीज आसता पळय ते 5 स्टार कॅटेगरीचे भशेनचे रूम्स दितात. म्हणजे एक Airbnb Airbnb. ओके. पण Airbnb तुमच्या एसोसिएशनाचो भाग ना. ना, बरं, तुमचे पासून भायर ना, पण टुरिझमाक सेक्टराक फायदो करतात ते टॅक्स दितात मरे. पळय टॅक्स दिता म्हणजे कशें, आयच्या डेटीर ती जितली पळय हॉटेल्स जे अशे विलाज बी आसा पळय, हे सोसायटीजान आहा पळय, दे आर बिल्ड ऑन डोमेस्टीक प्रॉपर्टीज. बरोबर. ओके. सो तेंचो इलेक्ट्रिसिटी इज डोमेस्टीक, तेंचे उदक आहा ते डोमेस्टीक. ओके. हां, आमकां आमच्या खातीर आतां स्मॉल अँड मिडियम हॉटेल्स आमकां आमचे असले जाल्यार आमकां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड लागता, तांकां आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड लागना. सो टॅक्सीस दिवन तेंचो दिवपूच जायना न्हू. आनी तेन्ना समज तूं म्हणटे अशें की आतां हें अनऑथोरायज म्हणजे टुरिझम सेक्टरान पळय जे तुमी पळय हावजींग किंवा हॉटेलाची जे पळय कितें व्याख्या केल्या तातूंत हे बसनात ना. ते तुमकां तुमी सगळे इतलो आटाप घेवन बसल्यात, व्हडले सिस्टम तयार केल्या, तुमी टॅक्स भरतात आनी तुमकां फायदो ना. आमकां फायदो ना म्हणजे कितें पळय, गार्बेज टॅक्स पंचायत आमचे कडच्यान घेता, त्यो सोसायटीजांचे कडच्यान गार्बेज टॅक्स उखलीत ना. गार्बेजीचो आमकां म्हारग पडत आहा सगळे 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 बारीक बारीक जे कोण आमी गोंयकार बिजनसमॅन आहा पळय तांकां सगळो टॅक्स लागू आहा. पूण हे जे दिल्लीच्यान सेकंड होम जो कॉन्सेप्ट करता पळय तांकां कांयच हे लागना. ओके. बरं, क्रूज कार्गोज बाब तुवेंच शब्द वापरलो एक्सपेन्सिव्ह टुरिझम जाला गोंयान भितर. आतां एक्सपेन्सिव्ह म्हणटा सगळे तुमी शेकवाले बी सवाय दिनात, टॅक्सीवाले तुजे तेकून बसला, कित्याक कितें ते थंय टॅक्सीन बसप म्हळ्यार लुबाडप. आनी हे हांव फक्त गोंयचें म्हणून म्हणना, ना ऑल इंडिया खंय वच. ना. हांव गेल्लो अरुणाचल, तो टॅक्सीवालो फटयता. म्हणजे टॅक्सीवालो म्हणले त्या एक फटिंगपणां करपाची एक व्याख्या तयार ना. पळय कशें आसा, फटिंगपणां म्हणटा पळय ना ना, हांव तुका आतां लायव्ह चालू आसा, हांव तुका एक सांगता, टॅक्सीवालो फटिंगपणां करता आसतलो, हांव डिनाय करना. पूण कोण करतलो? गोंयकार नीज गोंयकार जे टॅक्सीकार आसा ते फटिंगपणां करना. आनी जर करता जाल्यार हांवें गोव्हर्मेंटाक 2017 सांगिल्लें परमीट कॅन्सल कर, काडून उडय ताका, कारवाई कर सांगिल्लें. इवन हांवें एका न्यूजाच्या प्लॅटफॉर्मार म्हाजो नंबर पासून आउट केला. जर तर तुमकां असो कोण टॅक्सीकार मेळटा आनी अशी फटिंगपणां करता जाल्यार तुमी म्हाका फोन करात आनी ताका पुलिशे कडेन दियात म्हणून. व्हेरी गुड. बट हांगा जर इंडस्ट्री म्हणटकीर अशें तरेन जावपाक जाय. ऑफकोर्स. आनी आमी होल्ड घेतला तो, आमी होल्ड घेतला त्या खातीर तोंड फुडें काडून आमी सरकारा कडेन झगडटाय. आज सरकार जर म्हणटा आमी चोरता जाल्यार हांव सरकाराक विचारपाक सोदता, तुमी जे ट्युरिझम हाडपा खातीर इतले कोटी मोडटा ते खंय घालता? म्हाका एक सांग, एअरपोर्टा वयल्यान म्हाका बांबोळी येतलो हय जाल्यार ती पळय ती गोवा मायल ती 800-900 रुपयान घेता, तुमी 1,500 रुपया. पळय ह्याच खातीर तर झगडी जाता न्ही. तांचे कशें जाता, ते हांगाच्यान तुका पणजे फॉर एक्झाम्पल पणजे हाडून ड्रॉप करपाक आसा, ते पणजे जेन्ना ड्रॉप करता तेन्ना ते होल्ड करून रावता थंय, तेन्ना ते 800-1000 कितें पणजे येता ते वताना. हो तुमचो व्यवसाय, प्रोफेशन. व्यवसाय म्हणटकीर आतां पळय, हांव जर्नलिस्ट जालो, ऑफकोर्स जर्नलिस्ट जालो म्हणजे म्हाका आयतार सुटी ना, म्हाका बाकी सुटी ना, हांव काम करता काम करप न्ही. ऑफकोर्स. जाल्यार म्हजो स्टँडर्ड कसो वाडटलो? तुमी तुमचे टॅक्सीवाल्याक ओराद 2 आमी मारतले, आमी आमकां बाकी तिसरे भाडे नाका, आमकां अशें कशें जातलें? हे सगळे मनान रॉंग घालून गेला. म्हणजे ते हे मरे आमचे सिस्टमान चुकलां. कितें पयलेसून कितें जाल्लें आहा, हॉटेला कडेन तेंच्यो टॅक्सी पार्क करताले न्हू. करेक्ट. सो ते कितें जालां तेन्ना आतां म्हाका ह्या हॉटेलाचे भायर वचपाक नाका, कित्याक म्हाका हॉटेलाची बिझनेस मेळटा. सो ते सिस्टम धरून आमी दुसरें सिस्टम करपाक जाय. करेक्ट. ते दवरपाक जाय. आतां ते तूं तरी आतां तो सिस्टम काडपाक सोदता जाल्यार ते हॉटेलाचे आहा ते बोर्ड. ताजे आनी एक मरे, तूं हॉटेला भायर त्या हॉटेलान जर समजा तूं जर समजा साऊथ गोवा नॉर्था आयल्यार ताका मारताले ना. ते आतां ना कशें आसा, एक केस जाले आसतली, हे पयलीं जाताले ना न्ही, हे पयलीं खूब वर्सां पयलीं जाताले, पण ते आतां जायना.
आता प्रॉब्लेम कितें आसा आमी गोव्हर्मेंटा कडेन आतां जाले तुम्ही पळयता कितलीशींच वर्सां जाली आनी फाटल्याच दिसांनी एक कितें काडटा म्हटलें तेंच्यांनी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म कितें माती गोबर आमकां ते हेज्या असेंब्ली पयलीं व्हरून थंयसर बसयले आदले दीस आनी कितें फुलां माळ्ळी आमकां फुलां माळ्ळी म्हणटकूच तेजो रिजल्ट कोण दितलो आमचे कडल्यान तुमी एग्जाम घेतली थंय म्हणजे दाखोवप म्हणजे लोकांक जे गोंयकार लोक आहा आमचे तांकां एक पिक्चर दाखयता आनी ते पिक्चर दाखयता खंयची वाट की आमी आफयले पण तेजे फुडले पिक्चराचे रिलीज कोण करतलो रिलीज करपाक हे टायम करता न्ही आनी जेन्ना हे रिलीज करपाक जर टायम करता जाल्यार बोमाडो कोणाचेर फुट्टा टॅक्सीकारांचेर आमी कितें मागलेले जर तर गोवा मायल्स आनी आमच्या भितर रेटी डिफरन्स आसा न्हू जाल्यार तुमी एक करा रेटी कितें आसा पळय एक करा आता तो जर येवन हांगा रावतलो ना पण तो जर 800 रुपयान हाडटा 1800 रुपयान ताका परवडटा कोणाक परवाडटले तो 2 मारता हांगा हाडून ड्रॉप करून हांगाच्या परत एअरपोर्ट वयता तो जाऊ तुम्ही करा म्हणते ना तर पुढे कितें आहा थिंगा कितें आहा पळय 800 रुपया थोड्यांची परवडटले. इनोवा टॅक्सी आसता न्हू इनोवा हय. आनी ते कसले टॅक्सी यूज करतात ते आतां हे ना हांव तुका तेच म्हणटा हय, तूं कितें आहा? टॅक्सीची कॅटेगरी ठरय कॅटे- टॅक्सी बॅक लक्झरी कार सेडन कार दवर एक आनीक इनोवा एक आनीक पॉश गाडी दवर आमकां तें लागना आमकां लागता बाबा सवाय भितर जर एक टॅक्सीक परवडटा दुसरे टॅक्सीक परवडपाक बरें जाय पण आतां एक- हाजेर एक- एकूच सांगता तुका हांव म्हाका दिसता की आजून पासून आमकां गोंयकारांक जाय ती पॉलिसी ना टुरिजमान ओके जावं तो टॅक्सीवालो जावं This is तो the point. शेकवालो जावं तो स्मॉल अँड मिडियम आजून पासून गोंयकारांक सारकी गोंयकारांक जाय तशी पॉलिसी एक पण ना पॉलिसी आतां पण चलता हांव कितें म्हणटा पॉलिसी कोण हाडटलो पळय गव्हर्मेंट म्हळ्यार तुजेंच गव्हर्मेंट तूंच आमदारांक जिखून दिता तुवेंच जिखून दिल्ले आमदार सरकार घडयता तुमी पॉलिसी करा मरे हांव कितें म्हणटा पळय बाकी खुबश्या वेस्टर्न देशांनी खुबशे वेस्टर्न देशांनी टुरिजम सेक्टरांत ते सगळे लोक एकठांय येतात ते एक्सपर्ट्साक घेतात आनी ते पॉलिसी करून सरकाराक दितात सरकाराक ना म्हणपाची कापास्ताद आहा आमचें कितें चुकलां जाणा पळय आम जेन्ना गोंयांत टुरिजम स्टार्ट जालें तेन्ना कितें जालें आमचें प्लेन टुरिजम जावंक ना सारकें प्लेन जावंकच ना टुरिजमाचें सो आतां कितें जालें आमी गोंयकारांनी हें टुरिजम प्रमोट केलें करेक्ट आनी आयज गोंयकारांचे हॉस्पिटॅलिटी लागून गोंयांत लोक येता Tourist येतात. इंडियन सारकें. टुरिस्ट येतात ते सामकें तू म्हणटा आतां मानलें आयज पळय आयज कितें जालां आयजचें टुरिजम पळय कोण तूं पळय टावर्स म्हण आसतना बीच हॉकर्स म्हण आसतना कोण टॅक्सीवाले भायले टॅक्सीवाले आहा ते पळय कितें करता ते भायले येवन हिंगा पळय आतां दिल्लीवाल्यांनी पळय रेस्टॉरंटां घातली हाय फाय रेस्टॉरंट घातली आनी तेमी ते क्लब म्हणून केले एक्झॅक्टली आतां चोय वन करोड लोक पळय येयला न्हू तो कोणाक आसतलो 5 स्टार हॉटेलांनी वेडिंगा चलता इव्हेंट चलता सो सारकें. थिंगा गेले सारकें आनी थोडे तूं पळय हे जे क्लब म्हणून प्रमोट करता न्हू ते फूल आसता आनी ना आमचे पूण क्रूज बाब तुमी सांगले ते जेन्युइन आमी हांगा डिस्कस करपाक येयले हातूंतल्यान वाट कशी काडप म्हणून म्हजो प्रश्न संतोष दिवकार तुका सारको क्लियर व्हिएतनाम काय गोंय तुज्या व्हिएतनामा वतले जाल्यार तुमच्या हॉटेला परस जर सवाय पडटा जाल्यार लोक व्हिएतनामान वतले येस एक दुसरी गजाल तुमचे परस जर एअरबीएनबी तितलेंच बरें दिता आनी सवाय दिता लोक एअरबीएनबीन वतले हें आतां जगांतलो एक फिनॉमिना जगभर लोक एअरबीएनबीन वतात आमी जगभर जेन्ना भोंवतात तेन्ना आमकां थंय चावी दवरिल्ली आसता कसली कटकट ना चावी उगडली भितर आयले कारण फ्रांसाक ना जाल्यार हॉटेलांत रावप लोकांक परवडना सो एअरबीएनबीन वता सो हांव म्हणटा अशें तुमी एअरबीएनबी किंवा अशे तरेचे कॉम्पिटिटीव रेट कित्याक दवरनात कारण निमाणे नाल तुमचे कडेन टुरिस्टूच येवचो ना तो वतलो व्हिएतनाम किंवा आनी खंय सावथ ईस्ट एशिया आता त्याच बाबतींत तशें तुमी म्हटलां तशें आतां पळोवंक वयशी जाल्यार सिंगापूर सारको देश हो आमकां गोंयच्याकून धाकटो जागो तशी सारकें. पण तेंचो जो गव्हर्मेंटान जसो इनिशिएटीव घेतला पळय तो गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव गोंया खातीर घेवंक ना पयली गजाल म्हटल्यार आमचे गोंयाकून धाकटो देश तो करेक्ट आनी तेंची इकॉनॉमी टुरिजमान इतली बूम जाल्या सारकें हां व्हिएतनाम सारकिले आतां व्हिएतनामा सारकिले प्लेसीस वेर विजा फ्री आसा एक तेंचो फुकॉक काय कितें हे आयलंड आसा करेक्ट थंयसर ते विजा फ्री दिता सारकें. आयज आमच्या देशान गोंय सारकिल्या राज्याक वेर टुरिजम डेस्टिनेशन असो विचार धरलो जाल्यार विजाचो कितलो डिफिकल्टीज आसा सारकें. युरोपियन क्लायंट्स जे येता जे फॉरेनर्स ब्रिटीश जे क्लायंट येताले पळय पयलीं ते आतां येवपाक सोदिना बिकॉज विजा हडल भरपूर हे जाला प्रॉब्लेम जाला दुसरी गजाल तुमी आतां म्हणटा व्हिएतनाम सारकिले देश प्रॉस्पर जाता पळय थंयसर लोकांचो गांवच्या लोकांचो तांकां सहभाग भरून घेतला आमच्या देशान आतां गोंयान केला मरे जितले आहा तुमचे तितले केन्ना एअरबीएनबी लोक भाड्यान दितात टॅक्सीवाल्याक सहभाग केला शेकवाले कोण तर शेकवाल्यांक म्हजो एक तांचेर आनी एक आरोप आहा जसो टॅक्सीवाल्यांचेर शेकवाले शेक घेतात
ते चलोवपा दिल्या नेपाळ्यांक. होय पण आमी कितें सांगलां हांवें रिटर्न पासून दिला तूं म्हणटा लोकल सहभाग हो चॅकवाल्या कडे कळटा. आमी लास्ट टायम सांगलेलें की जो कोण साबलेट करता त्याचें लायसन्स कॅन्सल कर हय न्हू. हय करेक्ट. मागीर हे कितें जाता सपोज आतां ते साबलेटच जाता कितें करता ते कोण वचून मेवता एक बरे स्ट्रॉंग मनशाक मेवता तो मागीर इन्फ्लुएन्स मारता मागीर सो एमएलए मेळटा जायना एमएलए रुलींग पार्टी मेळ्ळो जाल्यार तुगे पालवता. तेश करून करपाक जायना. आता कितें जाला फकत एकूच आहा गव्हर्नमेंटाचे मेल्ल्या मनशाक जितो करू शकना बाकी तेजे कडेन कितेंय जाता ना. ही सत्य परिस्थिती आहा हांचे कडेन कितेंय जाता. तूं म्हणटा टुरिझम सेक्टराक जाय तशें सत्ताधारी पक्षा कडल्यान सहकार्य सपोर्ट मेळना. तुका एक सांगप म्हटल्यार फॉर एक्झाम्पल हय आज तुम्ही पळयात आज प्रत्येक आमदार आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदाराक निवडून कित्याक लोक दिता. आमची सगळे जो बेल्ट आसा तो कोस्टल बेल्ट सारको. आमच्या थंयसलो आमदार आनी कलांगूटचो आमदार म्हणजे बाकी सगळे शिवोले म्हणटा ते जाले बेबे आनी तांच्यांनी मारली उडकी त्या वाटेन. करेक्ट. आता करतले तरी कितें करतले. आज ते दोगूय जाण कितें तरी आमच्या टॅक्सीकारा खातीर ट्युरिजमा खातीर कितें तरी उलयता. जेन्ना एक मिटींग कॉल करता आपणी हाडल्या म्हणटा मिटींग. अरे तुवें मिटींग हाडून आमचे झाले प्रॉब्लेम सॉल्व लास्ट 8 वर्सां आमी झगडटा. आता म्हाका एक सांग पयलीं लोक टॅक्सी चलयनासले कितले रॉबरी जाता टॅक्सीन कोण रॉबरी करता दाखयात न्हू तुमचे कडेन फिगर आसा जाल्यार. हे कितें आसा आमची जी गोंयची जनता आसा पळय एक खंयचेय आमदारान सांगलें की बाबा हे चल्ला म्हणटकूच तेंच्या मनान बसता अरे खरेंच चल्ला काय म्हणून. आमी जेन्ना सांगताले तुम्ही दोगूय जाणांनी एक बरो जेन्युइन इशू काडला. चेतन कामतीन एक बरें सांगलें तें अशें की ज्या पद्दतीन टुरिझम जर इम्पॉर्टंट इकॉनॉमीक सेक्टर ऑफ गोवा आनी गोंयचे जर विकासाक जर टुरिझम सेक्टर हातभार लायता जाल्यार आनी तो म्हणटा तशें स्थानीक लोकां मदल्यान ती सपोर्ट येवपा जाय न्ही टुरिझमाक. तो येतलो जाल्यार मागीर हें प्रेशर दोनूय अर्दान आसपा जाय न्ही. तुमचें प्रेशर पब्लीक सर्वंट्स म्हणटात तांकां आमी एमएलए मिनिस्टर गव्हर्मेंट हाजेर आसपा जाय आनी तांणी तुमकां बरोबर घेवन हें टुरिझम सेक्टर चलोवपा जाय. एक्झॅक्टली. पूण जाता कितें सारकें हँडल करना. मागीर टॅक्सीवाले आमी भायल्यान आमची इमेज तशी न्ही टॅक्सीवाले लुटतात पूण टॅक्सीवाल्याक घेवन एक बरी पॉलिसी काडपाक कोणें आडावना. तशें शेकवाले तूंय जाणा तुमचो 90% शेक चलोवपा दितात सबलेट करतात. ना नॉट 90%. कितले पर्संट आसतले 30% दिता आसतले. बट आमी आतां पळय हेका लागून आमी सांगता जे जेन्युइन शेकून राहा तांकां शेकां दी न्हू. हय 1970 उपरांत शेकां घालताले तांकां आयज शेकां मेवना. ही कित्याक लागून पॉलिसी चुकली कित्याक लागून अशें करून पॉलिसी कित्याक लागून मेळना लॉटरी सिस्टम करता न्हू. हो पूण मागीर तुजें एसोसिएशन काय बोवाळ करूं शकना. आमी केले न्हू जायते बोवाड केले. हांव कितें म्हणटा की तुमी एक्रेडिशन दिया न्ही बाबा ह्या वर्सा ह्या लोकांनी शेक चलयली दीज आर द प्रॉब्लेम्स ह्या लोकांनी मॅस केलें हांकां शेक दिनाकात टेक ए स्टँड. आतां कितें जालां थिंगा बरो तूं जाणा आतां आमी कितले वर्सां जालीं शेकांक लागून झगडटा. इवन इतली केसी आमी हँडल करता. तितून मागीर आनी एक लोक मदेंच येता आनी म्हणटा ना आमकांय शेकां जाय. सो कितें जालां मरे हांगा कितें जालां आमचे न्हू आमचे शेकवाल्यांचे डिवायड एंड रूल म्हणटा तेश करून जालां. सो तुमचे भितरूय पॉलिटिक्स आहा. आमचे भितर पॉलिटिक्स आहा म्हळ्यार कितें जालां थोड्यांक शेकांक जायना हे मनीस शेकांक जायना पण तांकां जाय कितें हें मुखार अशें करून पयलें कितें जालें पयलीं आमी हॉटेलांक कडेन झगडटाले हॉटेलवाल्यांक झगडटाले तांकां नाका ती शेकां. सारकें आयज आमी गोंयकारूच झगडटा कितें तरी चुकलां हांगा न्हू. तुमचे टॅक्सीवाल्यांचे तुवें म्हणलें पूण टॅक्सीवाले रस्त्यार चलयतात भंय दिसपाचो मरे. ते पयलीं स्पिडी मारतात कोणी सापडत जाल्यार मरपाचें मरे. कशें सर आमी तो पळय म्हणटा तुमच्याय भशेन पॉलिटिक्स आसतलें ताजे कडेन आहा तशें. तुमचे काय मिनिस्टराले घट आसतले एमएलए घट आसतले बरें. आमी कितें केलां एमएलए मिनिस्टराले कोणाले घट आसा न्ही हांव तुका म्हाजें सांगता हांव ते घेवन बसना. जर एक टॅक्सीकार खंय तरी एका हॉटेला खातीर रॉंग करता जाल्यार होच मनीस सांगता तुमी जर हे रायट ट्रॅकार येना जाल्यार तुमच्या हॉटेल हांव भायर उडयतलो आनी तुमकां आमी परत एक बॅक करप ना. हांव सरळ सांगता तुमी भायर म्हणून तेन्ना ते ट्रॅकार येता आनी हांवें ते तशें केल्लें आसा आनी ते पॉलिसीन आमी चल्लेले आसा. प्रॉब्लम कितें जाता खुबशे जाण म्हणटा की टॅक्सी फास्ट व्हरता बरोबर आसा पूण ते पळोवंक वचना की बाबा टॅक्सी कोणाची कोण चलयता. मायग्रंट ती टॅक्सी ती गोवा एपाची टॅक्सी ती कोण ती तुमची टॅक्सी चलयता मारतात हायवेचेर. अरे हांव डिनाय कसो काडून हांव डिनाय करना त्याच खातीर म्हणटा तुम्ही तांकां न्ही हांव कितें म्हणटा एक एसोसिएशन जेन्ना पळय आसता न्ही
एसोसिएशन फक्त आपल्या खातीर मागपाक ना. नासता. एसोसिएशन जे तुमकां जर पब्लीक सोसायटीचो जर हेल्प जाय, Correct. सपोर्ट जाय, आनी तुमचे पळय जे कितें मागण्यो आहा ताका जर लोकांनी फाटीं उबे रावन जर सपोर्ट करपाक, तर तुमी लोकां पासून कांय गजाली 100%. फक्त धंदेकार आमी आमकां कांय पडून ना, 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 ना. तर तुमी अशे तरेचे ओव्हर स्पिडींग करपी, एक्सिडेंट करपी, लोकांक फटोवपी तांचे एग्रेडेशन काडपाक जाय. तुमी एसोसिएशन घेवप ना. Definitely. एसोसिएशन म्हटल्यार कितें आहा पळय, आमचे हितून लॉटरी जाता. हय. लॉटरीक तुवें शेक दिलें की ना, तो एक न्यू कामर म्हण आमचे हितून येता, इन एक्सपिरियन्स भितर येता. तो म्हणटा तुमी आपल्याक सांग म्हण आपण न्यू कामर, तो आमच्या एसोसिएशनाचो भायर. सो तो न्यू कामर येयलो म्हणटा तो कितें करता, आपण जाय तेका दितलो शेक. तूं दिनाका, भायल्याक दिनाका म्हणटा तो म्हणटालो आपण जाय तेका दितलो. आनी आयज पळय इतली प्रॉब्लेम जाता ती कित्याक आयज भायले शेक चलोवपाक पावले, एका लागून आमी सांगलेलें हें बंद कर. बरें, आतां आमी दुसरो पॉयंट घेवया. एक लक्षांत दर, आतां जगभर न्ही टुरिजमाचें व्याख्या, टुरिजमाचो मिनींग बदलता. पयलीं कशें आशिल्लें, लोकां येवपाचे बिचार आयले, बसले, गोंयान भितर सोरपिले, मजा केली, कूल करत रावले. आतां तशें ना. आतां पळय एक्रॉस इंडिया ट्रॅव्हलर शिफ्ट, बिहेवियर चेंज जाता. आतां टुरिस्ट यंगर वन्स कितें तांकां कल्चरल इव्हेंट ड्रिवन डेस्टिनेशन जाय, हातूंत भितर ट्रेडिशनल गोवन टुरिजम संकटान येवं शकता. इव्हेंट जावपाक जाय, म्युजीक इव्हेंट्स असतात, डान्स इव्हेंट असतात, अशे तरेचे जे कितें वेगवेगळें. आमचे कडेन तुवें पळयलां एक व्हडलो इव्हेंट जातालो कांदोळे, ताका लोकांनी अपोज केलो कारण थंय ड्रग्स, बोवाळ, आवाज. बिचार वचपाचें आहा तूं सांग, म्हणजे बरे ट्युरिस्टूय येनात. अशे वेळार जेन्ना इव्हेंट ड्रिवन ट्युरिस्ट येवपाक जाय जाल्यार तुमकां नवें कितें, एक नवी व्याख्या, नवो टुरिजमाचो मिनींग सोडचो पडटलो. आनी दुसरे अर्दान बिचार येवन पळय तो कितें खवदळ घालतात तो बंद करपाक. सो हें कशें तुमी हें गणीत जुळयतले? हें आतां पळय हें बिचार कितें पड चल्लां न्हू, तें पुलिसांनी बंद करपाक जाय. पूण पुलीस तेंचे मुखार जाता जाल्यार पासून पुलीस बंद करना. बंद करना सारकें. आतां परत पळय शेकवाले तातून आयले. एक कांय वर्सां पयलीं हांव कलंगूट बिचार जर गेलो, अरे कान दुखले म्हजे. थंयच ते नाच, थंयच तो कलकलाट, थंयच कोयर उडयतात. कितें थिंगा तो एक तुमकां थोडी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करूं बाब. आमी पळय आतां आमी सांगलां इवन पुलिसांक, पण एक्शन कोणें घेवपाक जाय? आमकां डायरेक्ट ऑथॉरिटी ना. टुरिजमान तरी आमकां ऑथॉरिटी जाल्यार आमी हाल्या वचून बंद करता. आतां थिंगा कितें तुमकां कोण ऑथॉरिटी दिल्या? पुलीस. करेक्ट. पुलीस वयता, पळयता, गेले, चल्ले. कितें चल्लां? कित्याक बंद जायना पुलिसां कडेन? तूं आतां 10 o'clock कोणाची तरी आमचें वेडिंग आसल्यार ते म्हणटा बंद कर 10 o'clock, शार्प बंद करता मरे वेडिंग. सो तूं म्हणटा परत हांगा पॉलिटिक्स आयलें, परत तांकां कोण तरी सपोर्ट दिवपी एक पॉलिटिकल फोर्स आयलो आनी परत मॅस. आनी आयज कितें मॅस जालां पळय, कितें बिचार मॅस जाता न्हू, तें सगळें पुलिसांक लागून. आता त्या फावटी आता एक टॉपिक घेतलो म्हणून फाटल्या दिसांनी कालची पळय पयरची गजाल. तुम्ही आता सध्याच्या मुवमेंटान पळयात गोंयभर, हांव म्हणना आमच्याच एरियेक, गोंयभर जी शॉपां जी चलयता, मॅक्झिमम शॉपां जी चलयता ती मारवाडी चलयता, मानता. आनी आमचो एक गोंयकार, आनी तुमी इवन तूं रोडा सायडीक पासून पळया, रोडा सायडीक गोंयकाराचें लायसन पण चलयता भायलो. करेक्ट. हां, काल एक कोण बाबडो ट्रेडिशनल आपले आंबे घेवन बसलेलो रोडा सायडीक, पुलीस आयल्यान ताका काडले. गोंयकार कितले दीस बसतलो? करेक्ट. 3 दीस, 4 दीस, 5 दीस, आम्ही Correct. कुसा पिड्ड्यार जायचं. Correct. हांव कितें म्हणटा, हे गोंयकारांकूच जर त्रास करचे लागले जाल्यार गोंयकार वयर कसो सरतलो? सारकें. तूं आनी म्हणटा आमी मारवाडी, अरे ताणें काजूची शॉपां अशे तरेन मागीर घाल्यात कितें- बिचाचेर, आनी- आनी तो काजू तरी जेन्युइन. आनी मागीर वायन duplicate कोण शॉपांक- करता? वायन शॉपांक कोण घालता? वायन शॉपां आनी ते डुप्लिकेट जनरल कोण आसा ते कोण कोण check करता? करता? कोण चेक करूंक म्हणजे वता थंयसर? टुरिजमाक पयलीं तूं पळय म्हणटालो, टुरिजमाक पयलीं एक लोकल फेस आशिल्लो. गोंयकार मनीस आपल्या घरान रावपाक दितालो, गोंयकार मनीस बरो ल्हान बार तावेर्न चलयतालो, बरे गोंयची शीतकडी शेकांनी घालतालो. हा, आतां तुमच्या tourism हा पळय आमचो- तुमच्या हॉटेलांनी म्हाका ते विचारपाक, हांव आतां म्हणले भशेन गोंयान पळय तो येवपाचें पयलीं आमीश केलें, बरें फ्रेश नुस्तें मेळटा. तुमच्या हॉटेलांनी कूक सुद्दां तुमी नेपाळी हाडले मरे आतां. ना हे कशें आहा न्हू, आतां पळय आमचे डेव्हलप जाल्लो कसो, आमच्या घरांनीच समजा एक रूम आहा, त्या रुमान अशे रावताले, फॉरनर येयले, Correct. तांकां रूम दिलो आमचो. आनी आमचे पासून लोक बसून सायडीक खोपीक बसून रावन अशे दीस काडलेले आहा. सारकें. लोकांनी पयलीं तशेंच व्हरून मागीर टुरिजमाक वयर सरलेलो. आयच्या डेटीक कितें जाला, जसो म्हणटा जसो न्यू ट्रेंडा प्रमाणे आमकांय चेंज जावपाक जाय. तूं Airbnb बसून म्हणटा पळय, जशें आमकां चेंज जावपाक, आमकां वी आर ऑल्सो रेडी. बट आमकां कशें तुमी आमकां हॉटेलाक सगळे Airbnbचो कॉन्सेप्ट आहा, तितून ते म्हणटा होम कॅन बिकम अ हॉटेल. आमकां हेवटेन सगळे टॅक्सीज आमकां लायता पळय, तो पयलीं
तो रिडक्शन करूंक जाय. आमचे सारकिले बारीक एग्जाम्पल दिता, GST सारकिलो एक मुद्दत एक धरशी जाल्यार जेन्ना गोवोरमेंटान पयलीं 1000चे सकयल 0 टॅक्स आसलो आमकां. GST जेन्ना इम्प्लॉय केल्लो 1000चे सकयल रूम दवरतले जाल्यार 0 टॅक्स आसलो आनी वयर जे 5 स्टारांक आसले 28% टॅक्स आसलो. तेंच्यांनी GST रिफॉर्म केलो, तितून 12%चेर 18%चे हेचेर बी सकयल हाडलो, 5 स्टारांक 18% आनी आमकां टॅक्स लायलो. जाल्यार आमचे भाशेनचे गेस्ट हावजां कशी सर्वायव जातली? आमचे 4 रूम 2 रूम 5 रुमाची असली गेस्ट हावज आमची 10 रुमाची मॅक्झिमम जावन आमचे 15 रुमाचे लोकांची आसतली. आमकां आयच्या डेटीर तसो तो बिल्ड करपाक लागून गोवोरमेंट पयलीं अशें म्हणटाले की पयलीं 2 लाख बी दिता म्हणटा पळय, तो टुरिजमाक तो फंड बी दिता पळय, तो कोस्टल बेल्टाक कित्याक दिना तुमी? आमचे एक्झिस्टींग आहा पळय तांकां सपोर्ट करा. हिंटरलँड टुरिजम म्हणटा, गांवांनी वाळपय सारके थंयसर रावपाक, थंयसर तुमी टुरिजम प्रमोट करता. आसा ते एक्झिस्टींग एस्टॅब्लिशमेंट्स आहा पळय तांकां सपोर्ट करपाक. परत म्हजो तोच पॉयंट. सी आतां टुरिजम किंवा टुरिस्टांचो बिहेवियर बदलता. तांकां तेच कितले वेळ ते बिचाचेर वतले. म्हणजे ट्रेडिशनल टुरिजम सगळें कॉन्सन्ट्रेशन ट्रेडिशनल टुरिजमाचेर जालां, बिचाचेर जालां. हॉटेलां बिचाचेर, टॅक्सीवाले बिचाचेर, हॉटेलाचे भायर ते तुमचे शॅक बिचाचेर. तुमकां अशें दिसना की आतां हळू टुरिजमाचो पळय जो कितें फेज आसा गोंयचो तो बदलपाक जाय आनी हळू हिंटरलँड ताणें म्हणलें तशें हिंटरलँडान वचचें की प्रेशर पण लक्षांत धरत बीच सर्वायव जावपाचें ना आमचें. हे जे प्रेशर आयलां बिकॉज ऑफ द क्लायमेट चेंज, सी लेवल वाडटा. सी लेवल वाडलें की फुडल्या 10 वर्सांत तुमचे शेक सगळे उदका पावतात. आय एग्री विथ यू. सो हाव टू गो अहेड विथ इट. आतां पळय तूं आतां गोंयकार म्हणटा, आतां तूं आख्खे कोस्टलाक केन्नाय भोंवन पळय, कालांगूट देंवलो जाल्यार तुका गोंयकार मेवता कोण ना. कित्याक हांव तें सांगतालो तुका, गोंयकारांची जी पॉलिसी करपाक जाय आसली ती गोंयकारांक आयज पॉलिसी ना. आनी थोड्या तेंपान हांव सांगता तुका सारकें आमी तरी ना न्हू आनी झगड ना शेकांक लागून न्हू, शेकां पासून भायल्यांक दितले ते. सो हे आमी सांबाळपाक जाय. आतां पळय इवन टॅक्सीवाले आमच्या गोंयांक टॅक्सी जाय जाल्यार भायरसून टॅक्सी हाडटा मरे. गोंयांत इतले टॅक्सी आसून रशियन लोक काय आपले टॅक्स चलयता मरे. महाराष्ट्रान आपले टॅक्सी चलता. इवन गव्हर्नमेंटाचो जर इव्हेंट जालो न्हू, कितल्योश्यो 700-600 टॅक्सी ज्यो आसात सगळ्यो भायल्यान हाडटा आनी आमकां बोवाळ करच्यो पडटा. म्हाका एकूच दिसता, म्हाका आतां तुमच्या हितून सांगपाक एक दिसता, कित्याक घर जर चलयतलो कोण जाल्यार घर चलयतना ताच्या बापायचो आशिर्वाद म्हणटा. बापूय हेड आसता, बापायच्या हाती सकयल सगळें कितें चलता आनी बापूय सांगता तो जाता, कित्याक बापूय हेड आसता. तशेंच ह्या गोव्हर्मेंटान हेजो बापूय जो आसा पळय तो पयलीं सारको बरो आसचो पडटलो, तेन्नाच तेजे बाकीचे जे भुरगीं आसा पळय ती सगळीं सारकी आसतली. आयज बापूय स्टेबल ना. आयज जो गोव्हर्मेंट आहा पळय तो आमच्या हितून तो बापूय तो स्टेबल ना जाल्यार भुरगीं खंय वयतली. नाही पण तुम्ही आता हे व्हडले पावरफुल मरे. आता 3 जाण म्हजे मुखार बसल्यात, हे 3 जाण गव्हर्मेंट चलयता मरे. तूं शेक तूं बंद केलें जाल्यार टुरिजम हालतलें. तूं टॅक्सीवाले तुमी जर सगळे रस्त्यार उबे रावले काबार आनी तुमी हॉटेलवाले जर उबे रावले सगळं नॅशनल मिडिया येतली. तुम्ही 3 जाण गव्हर्मेंट चलयता. हे जावपाक जाय, जावपाक जाय. हे आयज पर्यंत आमी करूंक ना. कित्याक करूंक ना? जस्ट बिकॉज ऑफ आमी म्हणटा न्ही अतिथी देवो भव. गोंयच्यान लोक म्हणजे भायरच्यान लोक गोंयांत येता. कित्याक येता? हे कितें तरी पळोवपाक खावपाक. फाल्यां सगळे ते उपाशी उरले. हे कोणाचेर घालतले? आमच्या तिगांचेर घालतले गोव्हर्मेंट आमी म्हणून. त्या गजाली खातीर म्हाका तरी अशें दिसता की आमी जर फाल्यां सकाळी जर सगळे बंद करचे पडले जाल्यार सगळे गॅदर येवन हे बंद करचेच पडटले. जर आयकना जाल्यार आतां सद्याक हांव कितें म्हणटा, बंद करपाचो हे निमाणो स्टेप. पूण ताजे पयलीं हांवें उदक म्हणलें तशें तुमी 3 जाण तुमी इम्पॉर्टंट सेक्टर एक लक्षांत धरत. टुरिजम इज ऑल्सो इकॉनॉमीक बॅकबोन ऑफ गोवा. तुमी 3 जाण एकठांय येवन एक व्हायट पेपर कित्याक दिनात? हें आमकां जाल्लें जाय. आतां तेच उलयतालो हांव चेतनाक कडेन. चेतनाक सांगलें बाबा आमी पोतून बसया, गव्हर्मेंटाक आमचो चार्टर ऑफ डिमांड दिवया आनी आमचे इतले डिमांड आहा हे तूं आमकां विदीन 7 मंथ or 8 मंथ्स तुका दिता. एक कोर आमचे कित्याक नाल्यार आमी गोंयकार काबार. तुमी पळय तुमचे कडेन क्रूज बाब, तूं चेतन आनीक देवकार बाब, तुमचे कडेन न्ही एक्सपर्ट लोक. तुमी जर फाल्यां मुखार आयले न्ही तुमच्या फाटल्यान इकॉनॉमिस्ट येतले फ्री. तुमकां म्हणटलो चल आमी 3 जाण मेळून एक गोंयची टुरिजम पॉलिसी तयार करया. वाय गव्हर्मेंट सुद्दां तुमीच घडयतात. सो तुमी एक टुरिजम पॉलिसी तयार करात. टॅक्सी कश्यो चलतल्यो, टॅक्सी कोण येतले, हाजे फुडें टॅक्सीक लोन मेळप काय ना, हाजे फुडें गोंयान भितर फुडल्या 10 वर्सांत कितल्यो टॅक्सी चलतल्यो, कश्यो चलतल्यो, एप बेज आसतल्यो काय ना, आसतल्यो नासतल्यो, ना जाल्यार आमी बाबा कॉम्पिटिटीव रेट दितले. तुमी तुमचे शेक गोंयकार चलयतले, थंय गोंयचे शीतकडी मेळटली, फ्रेश फीश मेळटले.
शेक बरे तरेन क्लीन हायजेनीक चलतले आनी आमी अशे तरेन रेट दितले की चल इंटरनॅशनल व्हिएतनामा कडेन आमी कॉम्पिटिशन करुया. सो अशे तरेन एक पॉलिसी जी गोंयकारांची, जी गोंयकारां तो लाव मेळोवन दितली, टुरिजमाक लाव मेळोवन दितली फुडले 50 वर्सां, ना जाल्यार टुरिजम सोंपलें. आज इतले वर्सां गोंयांत लोक येतालो आमची हॉस्पिटॅलिटीक लागून. हय सर. आनी आयज कितें केलें, आमकां दिसता की दुसऱ्यांनी टेक ओवर केलें. आतां आमचे पळय मरे तूं हांव आसगांव इतली जी पळय टॉप हॉटेलां दिल्लीकारान घाल्यात, पूण देशांतली कंट्रींतली टॉप 5 रेस्टॉरंटां आसगांव आसा हय. पूण गोंयकारांनी घालना. गोंयकारा कडेन पयसो आपूण इन्वेस्ट करना, गोंयकारा कडेन पयसो आपूण हॉटेलां काडनात, भायल्या येवन हॉटेल काडचे पडटात. सो हें कितें, हें जें पळय कितें हे घुसपागोल जो पळय गोंयकारांनी इन्वेस्टमेंट करचो, बरी हॉटेलां घालची, गोंयकारांनी 5 स्टार घालची. हे जे पळय जागे आहा ते कितले बाबा आमी सस्टेनेबल टुरिजम. आयज पळयलां तुवें थोडे NGO आहा ते आनी गोंयकारांक वयर चलोंक दिना. थोडे बरे NGO आहा ते गोंयचे पासून बरोबर काम करता, पूण हे जे थोडे आहा न्हू ते गोंयकारान कितें तरी बिझनेस केलें जाल्यार ते तांकां दामून दवरता. ओके चेतन बाब, कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयलो. म्हाका तुजे कडल्यान निमाणें तूं आनीक दिवकर बाब, निमाणें एक स्टेटमेंट जाय. स्टेटमेंट की टुरिजम चलतलो जाल्यार तुमच्या खांद्यार, तुमच्या भुजार एक जबाबदारी आहा. ही जबाबदारी तुमी कशी मुखार व्हरतले. आनी आतां पळय टुरिजम आमी क्रॉस रोड म्हणटात, हें गोंदळ 1 कोटी येता, हे फुडें एक दिशा ताका दिवपाक मेळटा. त्या खातीर पयलीं आमी, हांव अशें म्हणना की आमी सारके सगळे आसा, आमी स्टेबल जावचे पडटले. आनी आमी स्टेबल जाता आसतना सगळे जे आसा पळय सगळ्यांक घेवन चलचें पडटलें. आनी हातूंत भितर गोवोरमेंटाचो मेन रोल आसतलो की गोवोरमेंटान जे आमकां जाय, जे ट्युरिजम सेक्टराक जावं ते हॉटेल बेजीस जावं, शेक बेजीस जावं ते टॅक्सी बेजीस जावं, तांकां कितें जाय आनी कितें नाका ताचेरूय खंय तरी अभ्यास करचो पडटलो. आनी ते जर बरे सुरळीत केले जाल्यार आमी सुद्दां गोवोरमेंटाक ना म्हणूंक ना. जेन्ना आमी रिप्रेझेंट दिता गोवोरमेंटाक तेन्ना आमी त्या रिप्रेझेंटाचेर दाखयलां की गोंय आमच्या टॅक्सीकारांचे भवितव्य कशें फुडें चलपाक. ओके संतोष दिवकर, तुजो म्हाका निमाणें 1 मिनट भितर स्टेटमेंट जाय. पळय कशें आतां गोवोरमेंट जेन्ना म्हणटा न्हू आमकां सपोर्ट जाय पळय, पयलीं म्हटल्यार आमचे गोंयकार कोण बिझनस करता, आतां आमचे गेस्ट हावजीस बी करता, तांकां अपग्रेड करपाक गोवोरमेंटाचो सपोर्ट जाय. दुसरें म्हटल्यार ही व्हडली हॉटेलां येता ती वी आर ऑलवेज वेलकमींग देम 5 स्टारांक बी. पूण तेन्ना जेन्ना धाकटी हॉटेलांक मारप आनी व्हडल्या हॉटेलांक प्रमोट करपाचो हो एक गोवोरमेंटाचो जसो हे चल्ला पळय तो मातसो चेंज करूंक जाय बिहेवियर. आनी तेच म्हणसर आमकां जे बारीक गोंयकारांक लागून आहा पळय मातशे स्किमी वाडोवपाच्यो जाय. कित्याक नाल्यार ती अपग्रेड म्हणटा पळय एज एन 5 स्टार तुमी आतां कशें म्हणटा Airbnb सारकिल्या हेका अपग्रेडेड वर्जन दिवपाक जाय न्हू, जाल्यार आमच्या आयच्या गोंयच्या होमस्टेज जांकां आहा पळय धाकटी लोकां जाणटी बी चलयता पळय तांकां अपग्रेड जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट. थँक्यू संतोष बाब. एक म्हत्वाची गजाल तुमी तिगूय जाणां म्हाका तुमचें बरें दिसलें, जेन्युइनली उलयात, सांगात. म्हाका एक सांगपाचें आहा की आयज पळय गोंयांत टुरिजम म्हणल्यार आनी टुरिजम स्टेक होल्डर म्हणल्यार गव्हर्मेंट चड TTE को एंटरटेन करता. अशें जायना की आमी आतां पळय आमी एक्चुअली मेन स्टेक होल्डर टुरिजमाचे. जेन्ना बरी पॉलिसी करता, जेन्ना बरे आतां एक कमिटीन घालता, आमकां कमिटीन घालिना ते. सो आमी आमचे व्ह्यूज मुखार कितून घालतले. सो इवन ओके तुजे म्हाका पॉयंट कळ्ळो. हांव निमाणे कडेन इतलेंच म्हणन की टुरिजम क्रॉस रोड जेन्ना म्हणटात तेन्ना क्रॉस रोड 1 कोटी टुरिस्ट आयल जाल्यारय तो क्रॉस रोडार आसा. कारण फुडें इतलें सोंपें ना, सकयल एक उदक खोदूळ जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. ते कशें मुखार वतले. म्हाका दिसता तुमी तिगूय जाण टुरिजमांतले इम्पॉर्टंट सेक्टर्स पळयात. तुमचे कडेन टॅक्सी एसोसिएशन आसा, तुमचे कडेन स्टॅक एसोसिएशन आसा, तुजे कडेन स्मॉल एंड मिडियम हॉटेल एसोसिएशन आसा. तुमी तिगूय जाणांनी एकठांय येवन वाय नॉट हॅव ए व्हायट पेपर, वाय नॉट स्टेक होल्डरां एकठांय येवन तुमी एक 2 दिसाचो खल करात, 2 दिसाचो विचार करात, एक बरी पॉलिसी तुमी मुखार हाडत न्ही. आय थिंक TTE जे तुमचे जर आयकना व्हाईट पेपराचो ऑलरेडी दिल्लो आसा, आसा, सबमीट केल्लो आसा. व्हेरी गुड. तो डिस्कशन हाडत सबमीट केलें ना, बट भायरा कडेन ते हें करता. जर अशे तरेचो व्हायट पेपर जर तुमी स्वता हाडलो न्ही आनी तो जर प्रेसाक घेवन मिडियाक घेवन तुमी जर सरकारा मुखार दवरलो, सरकाराचेर प्रेशर जर हाडलो, तुमकां कोण ना म्हणूंक शकना. TTE परस तुमी वयर आसात, तुमी स्ट्रॉंग आसात. आनी तुमचे भितर वोकल आज चेतन बाबान आनी तुवें आज इतले बरे पॉयंट मांडले की लोक म्हणटले पळयतले की अरे बा जेन्युइन इश्यूज. टॅक्सी एसोसिएशनाक बरे तरेन काम करन दिसता, शेक एसोसिएशनाक लोकांच्या खातीर काम करन दिसता, आनी तुमचे सारक्या हॉटेलाक हे टुरिजमाक हातभार लावपाक तयार आसात.
जाल्यार फुडें कित्याक वचचें न्ही. फुडें एक योग्य दिशा टुरिजमाक तुमी दिवंक शकतात आनी म्हाका दिसता ही दिशा दिवपा खातीर मिडियाय तुमचे बरोबर आसतली. थँक्यू. तुम्ही आज तिगूय जाण चेतन कामत, क्रूज कार्दोजन, संतोष दिवकर तुमी तिगूय जाण आयले आनी फ्रँकली तुमी तुमच्या खडेगांठपणान तुमची मतं मांडली. तुमचे हांव वैयक्तीक दृश्ट्या आनी गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.